साध्या काळाचो दुसरो मंगळार शुभ वार्ता मार्क चॅप्टर 2 वर्स 23 to 28. एक दीस साबाताचो दीस जेजू गोवाच्या शेता मदल्यान वेतालो. ताचे सांगातावेचे शीस चलता चलता कोणशो मोडोंक लागले. देखून फारिसेव जेजू लागीं म्हणाले, पळे, तुझे शीस साबाताच्या दिसा आडवारलेले कित्याक करतात? पूण जेजून तांकां जाप दिली, दाविदान आपणाक आनी आपल्या सांगात्यांक भूक लागलेल्या वेळार गरजे कितें केलें म्हणलें तुमी केन्नाय वाचलें ना काय? आबिया तर श्रेश्ठ याजक जावन आसलेल्या काळार देवाच्या घरांत भितर सन याजकांनी शिवाय दुसऱ्या कोणाचेनी खावंक आडवारलेले समर्पीत उंडे ताणें केले आनी आपल्या सांगात्यांकी ताणें दिले नांतवे. आनी ताणें तांकां सांगलें, साबात मनशा खातीर केल्लो, मनशांक साबाता खातीर केल्लो न्हय. देखून मनशा पोत साबाताचो देणी. देवाचे उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता.